नमस्कार. द डिबेटच्या ह्या आयचे भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो डेफिनेटली ब्लॅक मनीचो आनी जेन्ना तीनच नांवां जाहीर जातात आनी तातूंतलो एकटो गोंयकार आसता आनी तोय बी मिनेर आसता तेन्ना नक्की बाबा कितली चल्ल्या कितली जाण ह्या लिस्टां भितर आसपाक शकता गोंयकार आनी कितें चलना हो प्रश्न उप्रासता. तीन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर तांणी ह्या विशयाचोय खोलायेन अभ्यास केला, विशयाचेर बरयलाय बी. पयली आसात म्हाका दिसता ते ह्या पॅनला वेले सगळ्यांत श्रीमंत मनीस आनीक आनीक मिनेर आनीक जे म्हाका दिसता ह्या एकूण विशयाचेर सारकी अधिकारान उलोवपाक शकतात ते हरीशबाब मेलवानी. स्वागत. दुसरे आसात म्हजे बरोबर नवप्रभाचे संपादक आनी ज्येष्ठ पत्रकार परेशबाब प्रभू. स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर जे सदांच अशे ब्लॅक मनी बी तांचे फाटल्यान लागिल्ले असतात ते आम आदमी पार्टीचे फुडारी राजनबाब काकोडकर. स्वागत. हांव मिलोनी बाब तुमचे कडच्यान सुरवात करता. जेन्ना ही नांवां आयलीं आतां तिनांतलो एक जेन्ना गोंयकार आसता तेन्ना सगळ्यांक शॉक बसतात. तीनच नांवां येतात तातूंतलो एकटो गोंयकार, तातूंत तेजो मिनेर. वॉट वॉज युअर फर्स्ट रिएक्शन? आयकून धक्को बसलो काय गोंयकार आसा म्हणून धक्को बसलो काय गोंयकाराचें नांव पयलीं तिनां भितर कशें अशें म्हणून धक्को बसलो? धक्को बसोंक ना. हां, कारण की ऑलरेडी एक इंडिकेशन आयिल्लें. शाह कमिशनचे 3rd रिपोर्ट आसा पळय तातूंत ताणें सांगिल्लें की मॅसीव अंडर इनवॉयसींग जालो म्हणून 99% गोंयचो कोण ना कोण आसतलो म्हणून ही खात्री आशिल्ली पयलीं तिनां भितर आसतलो. पयलीं तिनां भितर. कित्याक ते ट्रान्जॅक्शनूच तशें जालें न्ही, अफाट ट्रान्जॅक्शन जाल्लें पूण तातूंत आसपाक जाय म्हणून म्हाका दिशिल्लें. आनी तें हांवें थोड्या जर्नलिस्टांक बी सांगिल्लें ह्या पळया गोंयचे आसतले तातूंत. तुमकां कितें दिसता हाजो? बिकॉज द फर्स्ट नेम दॅट हॅज कम अप बिलोंग्स टू मायनींग इंडस्ट्री आनी सद्याक जी मायनिंगाची परिस्थिती आहा ताचो कितें परिणाम जातलो? मायनींग इंडस्ट्रीची जी परिस्थिती आसा त्याच कारणी जाला न्ही. आतां आयज जी परिस्थिती आमची आसा ती कित्याक आयली? आमी काल सुद्दां पळय मिनेरान कबूल केलें की एक्सेसीव ग्रीड जाल्लो आनी ताका लागून हे अफरादफरी जाली. ताका लागून ही परिस्थिती न्ही. आयज मायनींग इंडस्ट्री बंद आहा. कित्याक बंद आहा? ताकाच लागून. पळय कितें दिसता एक गोंयकाराचें नांव जेन्ना येता अशें हातूंत भितर आनी जेन्ना अशें मागीर जेन्ना ते 600+ नांवां दितात सुप्रीम कोर्टाक आनी तातूंत भितर सुद्दां अमकी नांव गोंयकारांची आसात, तमकी नांव गोंयकारांची आसात म्हूण फिगर्स आयकूं येतात पत्रकारांक. तुमी कशें पळयता ह्या गजाली? गोंयकार काय भायलो प्रश्न ना, पूण जो कोण काळो पयसो दवरता तो एक देशा कडेन द्रोह करता एक अशें म्हाका दिसता. म्हणजे तो गोंयकार आसप किंवा हाका चड म्हत्व ना, पूण देशाचो पयसो भायर खंय तरी व्हरून लिपोवन धरप, काळो पयसो. जशें हांणी सांगलें की अंडर इनवॉयसींग करून हें केल्लो पयसो. तर हें खंय तरी देशा कडेन केल्ली गद्दारी, ताका लागून ताचेर खरेंच कारवाई जावपाक जाय. रायन बाब, लिस्ट दिलां, जाहीर जालें ना, तुमकां कितें दिसता? पयलीं म्हणल्यार आमी पळोवपाक जाय हें कित्याक जाता, अशें कित्याक जाता. आतां तिनांतलें नांव एक गोंयचें परिकार म्हणटलो सावथ गोवाच कित्याक नॉर्थ गोवाच कित्याक नाशिल्लें तेंय बी आसा. पूण तरी पूण एक आसात ते मायनींग इंडस्ट्रींतले. हाजे वेल्यान एक एनालायज केल्यार कळटा की 30% ते 30% जाता तें इन्कम टॅक्स आनी 30% कस्टम ड्युटी. म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली 63% तो अंडर इनवॉयसींग करून वाचयता. So there was a huge opportunity to save on money by under invoicing. नॉर्मली बाकी एक्सपोर्ट किंवा इम्पोर्ट जाता तातूंत भितर कितें वाचता? फक्त इन्कम टॅक्स वाचूं शकता, कस्टम ड्युटी वाचना. पयलीं कस्टम ड्युटी आशिल्ली इम्पोर्टाचेर, एक्सपोर्टाचेर इतली कस्टम ड्युटी आशिल्ल्यान वो तांकां वाव मेळ्ळो हें करपाक. जेन्ना 30% लादिल्ली तेन्नाच तांणी कॅर घेवपाक जाय आशिल्ली की हांगा वाव आसा अंडर इनवॉयसींग जावपाक. त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट किंवा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट गेले ना. सो प्रोएक्टिवली दे हॅव नॉट वर्कड. दॅट इज वाय दीस हॅज हॅपन्ड. आनी तेंय बी पळोवपाक गेले न्ही जाल्यार 2009 नंतर ही कस्टम ड्युटी आयल्या 30%. बरोबर. ताजे नंतर हे. पण राजन बाब, म्हाका एक गजाल, तुमी कितें म्हणटात? गोंयकार जांचो ब्लॅक मनी आहा ते फक्त मिनेरच, बाकीच्यांचो ना? अशें म्हणूं शकना. एक्चुअली ब्लॅक मनी आसप म्हणटे आतां जेन्ना एक नांव आयलां त्या नांवाक विचारलें तेन्ना तांणी सांगलें की आपल्याला ते सगळे वायट मनी, दीज आर ऑल अकाउंटेड. सो नांव येवप हें स्टिग्मा अशें म्हाका दिसना. नांव येवप हो स्टिग्मा न्ही. आतां हाजे फुडें इन्वेस्टिगेशन जावन ताजें कितें निपजतलें हाजेर डिपेंड आसतलें
की फुडें ते कशे रितीन आमी पळोवचें तें नांव येवप हें कांयच रॉंग न्ही. सिस्टम जी आसा न्ही ती चुकीची आसा. म्हणजे फक्त मायनिंगूच न्ही, अशा अनेक क्षेत्रांनी आसा बरोबर. अंडर इनवॉयसिंग जाता आनी तातूंतल्यान हो काळो पयसो तयार जाता. फक्त लिस्ट आयले म्हणजे कितें कारवाई जातली अशें न्ही, पूण ताच्या फाटल्यान जी कारणां जी आसात न्ही, ओवरऑल सिस्टम आसा आमचें टॅक्सेशन तातूंत रिफॉर्म्स येवपाची गरज आसा. सामान्य मनीस जो कश्टाचो पयसो जोडटा तर ताचेर बारीक सारीक हाचेर टॅक्स ताका भरचे पडटा. तो कशे आपले पयशे वाचोवपाचो हाचो विचार करता. म्हणजे इतल्या मोठ्या प्रमाणान अशा तरेन अंडर इनवॉयसिंग करून आनीक कसले कसले हे करून ते पयसो हे करता तर तांकां खूब अशे वांटो आसतात की पयसो लिपोवपाक. ही सगळी सिस्टम जी आसा न्ही हे सगळो मुळा पासून विचार करचो पडटलो. तुमकां एक गजाल दिसता परिशाब की जेन्ना लिस्ट दिलें सरकारान तेन्ना सरकार स्वताच सांगता की आमी हाजे खोलांत गेले ना, आमी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट केलें ना. आतां हातूंतली कितली लेजिटिमेट अकाउंट आनी कितली इललेजिटिमेट अकाउंट हेंय आमी पळयलें ना. अशी परिस्थिती भितर जेन्ना सरकार 3 नांवां डिक्लेअर करता, वॉज इट फेअर ऑर वॉज इट अनफेअर? म्हाका दिसता कितें की तातूंत गव्हर्मेंट खंय तरी सिलेक्टिवली जी नांवां हे करपाक सोदताले न्ही, सुप्रीम कोर्टान जे हें दिलां तातूंत ह्या टेंडन्सीक फटको बसला पयलीं. म्हणजे ते तशें करपाक सरकाराक हय. आनी ती लिस्ट जी आसा न्ही ताचो खूब हायप करपाची गरज अशें दिसना म्हाका. कारण ती लिस्ट मुळान 2006 अशें म्हणटात. बरोबर. म्हणजे जी फ्रांस गव्हर्मेंटान जी दिली ते LGT बँकेची ती लिस्ट तातूंत हे आसा म्हणजे जिनिवांतल्या हाची HSBCची. तर तातूंतले जे अकाउंट्स जे आसात न्ही तातूंत 5 कोटी ते 10 कोटी पर्यंतूच अमावंट आसा अशें आजूच खंय तरी हांवें वाचलें. किंवा ते जे हे आसा तांकां टॅक्स नोटिसीस इश्यूज जाल्ल्यो आनी तांचे कडेन टॅक्स वसुली जाल्लो आसा. 200 crores रिकवरी जाल्ली आसा. म्हणजे हे कितले तातूंत हे आसतले जेन्युइन आसतले. रिकवरीच्या बाबतींत कितली जातलें? हय. म्हणजे हाचे फुडें समजा आनी फाल्यां समजा तांचे अकाउंट फ्रीज करपाचे जाले जाल्यार स्विस ऑथॉरिटी कडेन वचचे पडले. आतां ते आजूच तांणी हें केलां की जे मल्टीलॅटरल जे एग्रीमेंट जावपाचे आशिल्ले तातूंतल्यान भायर सरले इंडिया. हाचे फुडें जो करार जावपाचो आसा स्वित्झर्लंडा कडेन ताचेर ताचो कितें परिणाम जातलो. अश्यो खूब गोश्टी आसा. म्हणजे एक लिस्ट जाले म्हणजे सगळें कितें फुडें कारवाई जातली अशें म्हाका दिसना. म्हणजे तातूंत आजून खूब ताचे पैलू आसा, एस्पेक्ट्स आसा. तुमकां कितें दिसता? वी हॅव टू फर्स्ट अंडरस्टँड ब्लॅक मनी म्हणजे कितें आनी इलेजिटिमेट पयशे म्हणजे कितें. आतां म्हाजें मातशें मत डिफरंट आसा. राजन बाब कितें म्हणटालो पळय 65% टॅक्स आसा पळय, बरोबर. तशें न्ही तें. 30% एक्सपोर्ट ड्युटी आसा, ती आसा. आनी जो 35% इनकम टॅक्स आसा पळय तो तुजे टॅक्सेबल प्रॉफिटचेर आसा. बरोबर. दॅट मे बी अबाउट 5% ऑफ युअर इनकम. सो अबाउट 35% इज दी नेट टॅक्सीस दॅट एनी एक्सपोर्टर वॉज लायबल टू पे. आतां खुबशे लोक कितें म्हणटा आमी ते 35% कित्याक दिवचे, ताका लागून आमी अंडर इनवॉयस करया. ती एक कारण जावं शकता. पूण हो ब्लॅक मनी आनी एक इलेजिटिमेट जे पळय आसा ड्रग ट्रेडांतले, प्रॉस्टिट्युशनांतले, दॅट इज रिलेटेड टू क्रायम रिलेटेड मनी. आनी एक आसता ब्लॅक मनी वीच हॅज एस्केप टॅक्सेशन. करेक्ट. आतां ब्लॅक मनी जो आसता पळय दॅट इज क्वायट डिफरंट फ्रॉम मनी जनरेटेड फ्रॉम क्रायम. सो यू हॅव टू ड्रॉ वन डिस्टिंक्शन. ब्लॅक मनी जनरेटेड बाय जेन्युइन बिझनसमॅन. ते बिझनसाक बसल्या पूण तांकां अशें दिसता आमी इतको टॅक्स कित्याक फारीक करचो. ब्लॅक मनी इज लेस बॅड आनी इललेजिटिमेट मनी इज मोर बॅड. Yes, I am saying. You are making that Yes, distinction. I am making that distinction because that black money is generated from legitimate transactions, and that money from drugs and prostitution and other crime is generated from a criminal action. परिशाब तुम्ही हसता बरे सारखे. ब्लॅक मनी आनी इललेजिटिमेट म्हाका हें बरोबर दिसना. कारण कशें आसा की जेन्ना जरी लेजिटिमेट ट्रान्झॅक्शन जरी असले, अंडर इनवॉयसिंग करता म्हणजे कितें तर चुकीचेंच करता न्ही थंय. ताका लागून जरी तो क्रिमिनल हातून जरी नासलो, गुन्हेगारी हाचे कडेन जरी संबंध नासलो तरी सुद्धा हे एका तरेचे चुकीचेंच काम न्ही. You cannot justify. I am not saying that it is justifiable. Please understand what I am saying. I am saying that You are saying don't treat them as criminals. don't treat them as criminals. They have done it because तांकां अशें दिसता की आमी इतके टॅक्स कित्याक फारीक करचे म्हणून. एक्चुअली ताणें वेवसाय केला, लोकांक एम्प्लॉय केला आनी ते पयशे कितें ते कबटान घेवन बसना न्ही. आयज तुमी जर पळयतले आमची इंडियाची रुपी इंडिया भायर ताका वालोर ना. सो इंडियाचे रुपी हांगाच उरता, खंय वचना भायर. हे लोक म्हणटा पयशे भायर गेले. इंडियन रुपी इज वर्थलेस आउटसायड. यू कॅनॉट टेक इट आउट. ओके. ते पयशे खंय गेले ते कोणाचे कबटान व्हरोंक ना. ते खंय तरी ताणें रियल एस्टेट घेतलो किंवा कितें तरी ट्रान्झॅक्शन केलें किंवा खंय तरी खर्च केलो, ज्वेलरी घेतली, गाडी घेतली, तातूंत तो वापरता. जेन्ना तो वापरता पळय तो इकॉनॉमीन उरता. राजन बाब एज एन इकॉनॉमिस्ट वील टेल यू दॅट मनी रिमेन्स इन द आर्ग्युमेंट.
ब्लॅक मनी, इललेजिटिमेट मनी, क्रिमिनल्स आणि नॉन हांव क्रिमिनल्स. सांगता एखाद्या चोरान समजा काही वस्तू चोरल्यो हय. आणि ताका जे पयशे बँक लुटली समजा ते पयशे तोय खंय तरी घालतात न्ही. तो आपल्या कपडे घेता, फॅमिलीक आनी कितें घेता, दागिने घेता. ओरिजिन इज क्राईम. क्रायम जर He हो is सुद्धा not हो क्रायमूच employed न्ही की any जेन्ना तो people. That origin is itself crime. हय म्हणजे I हो am सुद्धा making a एक क्रायमूच distinction जाता there. की इन्कम टॅक्स एक्टाक तुम्ही जेन्ना हे करतात ताका खंय तरी एक बगल दिता तेन्ना तो सुद्धा एक क्रायमूच In जाता. Income Tax Act also there is a compounding. Like she has said that I paid 2 crores fine on that. They did not put her in jail because it is a white collar crime. You cannot put a person अरे in मग jail. दोन मुद्दे आहेत. एक ब्लॅक मनी आणि इललेजिटिमेट मनी. नाव वी आर ट्रेडिंग इन टू कम्प्लिटली डिफरंट टेरिटरी. आणि परेश बाबान काळटा म्हणलं की सिरियस क्राईम आणि लेस सिरियस क्राईम बट क्राईम. सो असे दोन मुद्द्यांमुळे तुम्ही कसे पळयता ह्या गजालीकडे? आमी हो सगळ्या मुद्द्याक फक्त अटॅक कोणाचेर करतात, बिझनेस कम्युनिटीचेर करतात. हय. पूण हातूंत आमी एनालायज करून तुम्ही जर्नलिस्टाक अटॅक करपाक शकता ना. आमचे कडेन काळो सोड धवास पयसो सोदचो पडटा आमकां. ते पॉलिटिशियनाकडे येवपाचे. हा, ते पॉलिटिशियनाकडे येवपाचें. जर्नलिस्ट कितें करू शकता ते आमी तेलकान पळयलात न्ही. की पळय, ते जर्नलिस्टाचेर आतां हे करतात. हांव तुका कितें करता, गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक कमिटी मेळिल्ली, MC जोशी कमिटी म्हणून. इट CBDT चेअरमॅन तो 2012 ताणें रिपोर्ट दिल्लो. तातूंत तो कितें म्हणटा, काँग्रेसीचे वर्साचें उत्पन्न 500 कोटी आहा, पूण काँग्रेस वर्सा 10,000 कोटी इलेक्शनाचे मोडटा. 500 कोटी उत्पन्न आसा आनी 10,000 कोटी मोडटा. BJP 200 कोटी उत्पन्न आसा वर्साक, पूण 15,000 कोटी इलेक्शनाचेर मोडटा. हाजो अर्थ कितें? हो डिफरन्स जे आसा अमावंट इज ऑल्सो दे आर युजींग ब्लॅक मनी. दॅट मिन्स प्रत्येक 100 रुपया फाटल्यान 10,000 रुपये पॉलिटिशनाक ब्लॅक जाय आसता. हाजो अर्थ तूं पयर ते 1,18,00,000 BJP दिले म्हणले. 1,18,00,000 सोंपलेशें दिसलें तुका? ताजे बरोबर सप्लिमेंटरी 118 कोटी ब्लॅकान दिले आसपाक जाय. त्या शिवाय हे कशें जावं शकता? हे पळय क्लियर सामको CBDT चेअरमॅन So you are taking it to the corporate politician nexus. आणि ह्या नेक्ससातल्यानच Nexusच टॅक्स नाहीये. इव्हेजन जाता. Nexus दिये, it is blackmail. I am telling that this is blackmail by politicians of the corporates. This is blackmailing. हांवें जे सिस्टम म्हळें न्ही तातूंत होय भाग येता की हो सुद्दां ताचीच हें एक कारण आसा न्ही ताचें. जशें आनी सांगलें ही वेगवेगळी कारणां कितें आसा न्ही ताचेरूय आमी पळोवचें पडटलें. तांकां कित्याक अशें करचें कित्याक पडटा दिसता की आपण टॅक्स भरचो न्ही म्हणून. वरचो न्ही किंवा हे ब्लॅकमेलिंग जे सांगलें पॉलिटिकल पार्टीज प्रत्येक सरकार जे येता ताचे कडेन एक बरो संबंध आसो अशें कित्याक दवरचें पडटा तांकां? रिलेशन कित्याक मेंटेन करचें हे खरें हाजेर तुम्हीच उत्तर दिवपाक शकतात की तुमकांय खंय तरी प्रत्येक पॉलिटिशनाक खुश दवरपाचो आसता आनी तांकां काडून सगळे लेजिटिमेट अकाउंटातले पयशे तांच्या माथ्यार कितें घालतले म्हणून तांकां ब्लॅक मनी दिवचो पडटा. हय, दिवचें पडटा. हें तुम्ही सांगतात ओपनली मान्य Properly करता. मान्य करता. अदरवायज तुमकां सर्वायव जावपाक दिवची ना. इम्पॉसिबल टू सर्वायव. आणि आमी वेगळे वेगळे कंट्रीन बिझनस करता पळय, खंय कॉन्फिस्केटरी टॅक्स रेजीम आसा पळय, तो थंय तूं पळयतलो टॅक्स एस्केपींग इज मॅक्सिमम. कारण की कोण जो वेव्हार करता पळय, कश्टान जो पयशे जोडटा पळय, ताका दिसतलें आपूण हे हाका हो AC गाडयेन भोंवता आनी विमानार एक्झिक्युटीव क्लासान भोंवता, ताजे खर्चाक हांव कित्याक पयशे दिवं? हांव कश्टान पयशे जोडला. सो इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड इट इज नॉट दॅट ब्लॅक मनी फक्त इंडियेक आसा आनी खंय देशात, बरोबर. अमेरिकेक सुद्दां आसा, बरोबर. इंग्लंडाक सुद्दां आसा. डेली आमी आयकता न्ही. खंय टॅक्स जास्त जाता पळय थंय ब्लॅक मनी जास्त जाता. तुमी पळयतले पयलीं इंडियान 90%, 95% सुद्दां इन्कम टॅक्स आशिल्लो. तेन्ना नियरली हाफ ऑफ आवर इकॉनॉमी वॉज ब्लॅक मनी.